एक गोष्ट विचारली सांगली की जेन्ना MGची फोडून BJPन केलं आमकां विकास करपाक जाय म्हणून दिसता विकास जाला तसो विकास. आता एक हायवे बी हे जाता न्हू, आतां अजून गावपाचें आहा, करता विकास तशे. भुरग्यांक कितें आतां एअरपोर्ट जाता पावोवपा, थंय कामां लावपाचे अशे प्रयत्न चालू आहा. विकास जाला विकास असो अजून काय जावंक नाही याचा गावाचो विकास गावाचो तसो काय जावंक नाही याचा. रस्ते असत तसे असत, जे गटार असत त्यांची झुडपा बिडपा काय अजून मारूंक ना असत. परत पाणी पिणी असे काय खूप समय असत, ते समय अजूनपर्यंत पोचांक नाही. गरीब माणसांकडे त्यांचं सहकार्य कसं होयो काय होयो तो अजूनपर्यंत तसो मेळना ना. आता ते म्हणतात मेळटा तर आमकां त्यातला काय खबर ना, पण आमच्यापर्यंत अजूनपर्यंत काय तशी सहकार्य भेटाक ना. कितें समस्या आसा तुमच्या गांवांत खास करून हांगासर कितें समस्या आसा? हांगासर समस्या खूप आसा. हांगासर गरीब लोक असत, त्यांना काहीतरी मेळपाचे गव्हर्मेंटा पासून, परत नोकऱ्यो मेळपाचे, परत जे काही फॅसिलिटी असत ते मेळपाचे. इतके करून लोकांका काय नाही काय थंयसर सहकार्य करपाचे येवटाच आसा, आणखी काय नाही. बाकीचे हांगासरले म्हणजे हांव डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा म्हणजे रस्ते गटरां उदक हे सगळें तुमकां टायमार आसता? उदक हे आमकां प्रॉपरली हे आमचे बोरिंगचे उदक आसा, पिवचे उदक अजून आमकां मेळना. पिवचे उदक अजून येवकच नाही आसा आणि ते सारखे काय अजून डिटेल जावंक ना आसा. त्याक तर मुख्यमंत्री येता हयसर बोलता पण सारखे हयसर काय ते ओके जावंक नाही आसा काय. बरें हांगासरलो जो आमदार आसा बाबू आजगांवकर तो येता आनी विचारपूस तरी करता हांगा? हे काय कार्यकर्ते त्यांचे मोठे मोठे असतात त्यांच्याकडे विचारपूस करता. आम्ही सामान्य माणूस असल्या कारणापर आमच्याकडे कोण पावा ना, त्याका लागून आमकां त्यांचे काय ते डिटेल काय माहीत ना अशें आसा. विकास जाला खंय जालो विकास? आमचो हे केलो त्यांनी विकास काय करतलो? कोणाचे काम करूंक ना, कोणी काय करूंक ना. आणि ह्या टायमार हांवें तुमकां आतां उलयलें न्हू ते कळ्ळें लागून हांव तुका मदत करता म्हणून सांगलें. हांव म्हाका तुजी मदत नाका. पळय कितें सांगता तूं पंचाक सांग, म्हाका कोणची मदत नाका. त्यांनी कोरोनाच्या वेळार जेन्ना लॉकडावन आशिल्ले काय मदत करूंक ना? कांयच करूंक ना. म्हाका तेणी उलयलें तुका मदत करता, हांव त्या कितकी बी ते उलोवना, म्हाका तुजी मदतच नाका. कितें दिश्टी पडटा चेंजीस फाटल्या 4-5 वर्सांक तुमकां हांगासर? आतां 4-5 वर्सां म्हणजे न्हू, आतां 4 इलेक्शन म्हणजे 20 वर्सां जालीं ताका. आमचे कोणचेच काम करूंक ना गरीबाची. केले तो कितें उलयता भाशणांत. हांव तुमकां घरोघर रस्ते दिले, फूड पारे दिले, संडास दिले, लायटी दिले. आतां लायटय ना आनी उदीकय ना. हांगा लायट आनी उदक टायमार नासता? डेली येतात हांगा, ते न्हिशणी घेवन डेली येतात आनी उदीक सुद्दां. आनी हे बाबूक हांवें फोन हे 2 दिसांच केल्लो, तांकां सांगता म्हणून हे प्लांटाचेर. सो हांव 2दा हे साहेबाक फोन केलो. ते कितें म्हणटात ना ते काम चालू आहात. हांवें ताका साहेबाक कितें सांगलें, बाबा हांगा तुमचे कडेन कोण ना. 10:30ची गोश्ट ही, हांगा कोण ना म्हटलां. आनी मागीर ते काम करता कशें JCB हाडून रस्तो फोडटात. हांगाय फोडलो, JCB हाडून फोडटात. ते काम करा. म्हाज्या चेड्यान कितें सांगलें प्लांटार साहेबाक, आपणाक 1000 दी, हांव तुजें काम करून दिता. हे 7 माणूस आहात जाल्यार ते 7 माणसाक पेमेंट कितलो जाता आनी एका माणसाक कितलो? 1000 म्हणजे हेचेर हें करपाक जाय न्हू. आं हे हेका कळना. हांगा आसापूर तर काय विकास नवीन अशें काय जावंक ना. आसा तेच आसा. रोड जो आसा पयलीं आसा. एक कितें प्रोजेक्ट कितें जालें अशें जावंक कितेंच ना, कांयच जावंक ना आसा. आतां एकदां आमी पळयता न्यूजाचेर हेचेर की आपूण खूब कितें केलां गांवांनी सगळ्या गांवांनी, तेन्ना हें म्हणटा तेन्ना खंयच्या बेजाचेर म्हणटा अशें दिसता तुमकां? गांवांत तर आसापूर तर कितें जावंक ना, किंवा हे पंचायत एरियेक तर नवीन अशें कितें विकास म्हटल्यार कितें? विकास म्हटल्यार कितें ते पयलीं त्या लिडरांक तरी कळपाक जाय. विकास म्हटल्यार कितें ते लिडराक कळपाक जाय. विकास म्हटल्यार कितें तर सगळ्यात मेन आसा ते लोकांचे हार्ट हृदयान जेन्ना एकमेका बद्दल आपुलकी प्रेम निर्माण जातले, किंवा तो लिडर आसा त्याच्या बद्दल लोकांक हे जावपाक जाय, प्रेम निर्माण जावपाक जाय अशें. विकास जावंक ना. विकास कसलो जाता? विकास कांयच ना. विकास असो ना. आतां फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान आहात जे हायकॉर्न हायस्कुलाचो जो रस्तो जो डेव्हलपमेंट जावंक जाय 7.5 कोटीचे, ते 7.5 कोटीचे तुम्ही पळोवंक शकता. तुम्ही 7.5 कोटीचे जाला की ना ते. फक्त त्यांचे पाटो जो आसा त्या पाट्यार अजून पर्यंत काय जाल्ले ना.
रस्तो जो आसा रुंदीकरण आहा तो तस्सो आसा ते 7.5 कोटी खंय गेले. परत बऱ्याच ठिकाणी भगवती देवूळ आसा ते असेच रखडलेले आसा. हांवें आवाज काडलो, तुमी येयल्ल्या त्या टायमार भगवती देवळा कडेन आनी उपटनाकरणान तो जो इश्यू काडलेलो आमी जो पुणेच्या टायमार त्याच्या उपरांत इश्यू काडल्या उपरांत ते चालू जाले आणि आता खुशी आसात की जाता, पण कितपत जाता ते सांगूंक जायना. आमी भुमिपुत्र आमकां लज दिसता आमकां भुमिपुत्र म्हणपाक, कित्याक सांग आमी भुमिपुत्र आतां रावल्ले ना, जाल्ले आसात भायले भुमिपुत्र. हे खरी गोष्ट आसा जे तांकां जी कसली वस्तू कितेंय जाय गव्हर्मेंट थ्रू तांकां फटाफट मेळटा, आमकां मेळना. आमकां सगळे दाखले वगैरे सगळे कितें जाय ते गव्हर्मेंट थ्रू मुन्सिपाल्टीन जाय, मुन्सिपाल्टीन खंय कसलोय सरकारी कसलोय हे आसलो जाल्यार आमकां प्रूफ हाडचें पडटा. पयलींचो कसलो आज्या पणज्याचो वगैरे सगळं हाडा, मागीर तुमची कामां जातली. पण तांकां व्यवस्थित त्यांच्या घरापर्यंत पोहोच जातात, ही खरी गोष्ट आसा. आमी दिसता की फाटले 4-5 वर्सांक विकास हो ना ना विकास असो ना. कोणूय पेडण्यांतलो कोणूय दोळे पण आंध्रो सुद्दां सांगतलो विकास खंय जाल्लो आसा की ना तो सांगतलो. आंध्रो सुद्दां विकास ना, विकास जावंक ना. नाल्यार तेणी सांगपाचां वचा चौकान अमको विकास केलो म्हणा ना. जाला विकास काय ना अजिबात ना. बरें, एक गोष्ट हांव विचारपाक सोदतां. आतां खुबशे गोंयान आमी पळयता की फोडाफोडीचें राजकारण जाता, हे पार्टींतले ते पार्टी. ते पार्टीचे तशेंच वयतात ते, मागीर पयसो मेळटा त्या वाटेन वयतात ते. कितें ते पयशाक आसात, आतां हे लोकांच्या बऱ्याक नात. हे जे राजकारण चलता लोकांच्या बऱ्याक न्ही ते. वायट दिसता न्ही तशें फोडाफोडीचें राजकारण. कितें आसता पळय, अरे विरोध येतात तुमी एमजी घेतात आनी पॉयंट जाय येता कितें हे करतात आनी काँग्रेसीक वयतात नाल्यार हेका वयता अशें. ते कितें करूंक जाय, हें करूंक जाय. येतात ते तुमी थंय शपथ घेतात, हें करतात, निमणे ते दुसरे कडेन कित्याक वयतात, पयशाक लागून. आमी खंयच्याच पार्टीचे अजून एक पयसो च्या सुद्दां घेनात जाली. च्या सुद्दां घेवंक ना. वोटिंगेक च्या सुद्दां घेवंक ना. सांग्या वयरसून हांगा येवन वोटिंग केलां, ते फुकट बरी आसली हांगा येताना. विकास म्हाका तरी अशें दिसना, कित्याक आमच्या हय तर ना विकास कांयच. म्हटल्यार मेन म्हटल्यार रोडाचे ते मेनच आसा. कित्याक थंय सुद्दां कृष्णा पालयेकर तेचे थंय ते सुद्दां पडलेले आसा, हे सुद्दां रोड तशेंच जाल्लेले आसा. विकास जाले आसतले पूण ते ओवर हेचे म्हटल्यार आतां कशें सामान्य जे जाय ते विकास जावंक ना. विकास म्हणटा ते कशा बाबतींत म्हणटा, एक तर सामान्य लोकां कडेन गरजी पावपाक जाय ते पावपाक जाय. त्याच्या भायर अशे प्रोजेक्ट्स जे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकता, अशे प्रोजेक्ट्स जे गांवा खातीर बरे जावपाक शकता, अशो तरेचो विकास कितें जाला? विकास सद्या तर आमकां मोपा दिसता आनी काय ना, तो सुद्दां खूब पयलीं येयल्लो. आनी आतां कितें तरी आयकता की इंटरनॅशनल हे जाता स्टेडियम जाता म्हणून, क्रिकेट स्टेडियम धारगळे कुर्लान. परत ते तशेंच आयुष इस्पितळ ते आतां फुडें पळोवपाचें कितें मेळटा की ना. ते जाले प्रोजेक्ट जाले व्हडले व्हडले. कसलो विकास जाला काय हांव म्हणून विचारता. कित्याक विकास म्हणजे कितें आसता, पयलीं जर त्या मनशाक जर विकास म्हणजे जर कितें आसता ते कळले जाल्यार तो विकास करतलो आसलो. कोणूय आसो तो, बाबू आजगांवकर आसो आनी कोणूय आसो. आतां येतात थंय तेंच्यांनी पयलीं तेंच्यांनी चिंतूंक जाय फुडें बाबा आपल्याक कितें करूंक जाय. ते जर ताका करपाची कॅपेसिटी आसा तरच तेणी राजकारणान जर फुडें सरोंक जाय. हांव सांगता कितें, राजकारणाक जर गरिबांक जर हेल्प करता तो मनीस जर राजकारणाक रावता जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसता. ताका लागून हांव कितें म्हणटा, ती जर तेणीन जर विकास केल्लो जाल्यार आतां ताका इतलो मान आसतलो आसलो काय खंय तरी ताका तेच्या फाटल्यान लोक धांवतले आसले. तेणी करूंक ना म्हणून तर आतां लोक फाटी फाटी वडटात अशें दिसता. बरोबर. विकास केले कोणाचे, कार्यकर्त्याचे विकास केले. आमचा काय करूंक ना, आमी हे गोरवांतले राख नाही, हें तुका सांगता. तेंचे विकास केले, आमचो काय विकास कोणी करूंक ना. विकास जाला? विकास तितलो जावंक ना आमच्या गांवांत. विकास जाला? विकास कितें, एअरपोर्टाक लागून भाऊ उदकारान कितें म्हटलें, आपूण तुमकां खेचून हाडलो, तुमकां सगळ्यांक कामांक लायतलो, तुमच्या भुरग्यांक कामांक लायतलो. पूण आमचे भुरगे कामांक त्या वाटले मडगांव बिडगांवचे भुरगे कामांक हांगासर एअरपोर्टाक. गांवच्या लोकांक गांवचे एकूच लागून कामांक ते सगळे मडगांवचे खंयचे मंत्री जे आहा न्हू तितके ते लोक हाडटा हांगासर. पूण हरशीं गांवकारांचो मेन हक्क आसता न्ही. जागा गांवची गेले तांकां लावंक ना, भायले हाडले, हेतूंतले तोरसां तामोसां इब्रामपूर हाडले. हाजेर उलोवपाक सोदता. हांव हासापूर गेल्लो. हासापूरच्या कांय लोकांनी सांगलें की आमकां जमनीचो सेटलमेंट सुद्दां अजून जावंक ना, आमी कोर्टान आसा म्हणून. हांगासर तुमकांय तशें काय येना? कोर्टाचोच आसा. जमनीकूय काय हे करूंक ना. जमनीक काय करूंक ना आनी कामांक सुद्दां आमी आतां भितर गेलो आनी आमकां रायट ना. ते कुत्रे ते पास मागतात आमचे कडेन.
आमची जागा आसा आमकां भितर जावंक रायट आहा